नमस्कार येवकार वाडुरे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गरीब गोंयकारांच्या खात्यांत म्हयन्याक 6,000 काँग्रेसीच्या न्यायाची घोषणा। मोदी सरकार उद्देजकांचे हे फावट काँग्रेस बहुमतान मतां फुटूंक दिवं नाकात। राहुल गांधीचो साखळे उलो। पक्षांतरांचो ल्हान राज्यांक चड मार बसूं येता। इश्यू सामको सिरियस। काँग्रेस मोगो आमदार अपात्रता प्रकरण हायकोर्टान घेतला बरेंच सिरियस। निर्णायक आर्ग्युमेंट बुधवारा। आपाची एसटी समाजाक खासा घोषणा। केजरीवालान केली 8 कलमी स्कीम जाहीर। फुकट आरोग्य सेवा, शिक्षण, राना हक्क ते विधानसभेत 12.5% आरक्षणा मेरेन गॅरंटी। गोंयाक 24 वरांत कोविडान आनीक 10 सोंपले। मरणाचो आंकडो 3,700 वयर। चडशे वाशीन नाशिल्ले। सॅम्पल टेस्टिंग उणें जावन पावले 4,000 सकयल। मायकलाक मंत्री केलो बीजेपीन। ताणें पिडयेंत केलो प्रचंड पयसो। त्याच पयशांनी बीजेपीक फोडपाचो प्लान, मात प्लान फेल। ग्लेनाच्या जाहीरनाम्याक मायकलाचेर फार। निकाला उपरांत फुटचेना। पक्षा कडेन एकनिश्ठ रावतले। आपा फाटोफाट काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचो राहुल गांधीचे हजेरेंत एफिडेविट दिवन सोपूत। राहुल गांधी मोरगांवां घराघरांनी। गोंयांत बीजेपी आड काँग्रेसूच आनीक कोण ना। मत फुकट घालूं नाकात, तुमचेंच लुकसाण जातलें। राहुल गांधीचो साखळे निर्धार रॅलींत गोंयकारांक उलो। गोंयांत कोल हब करूंक दिवचे ना। नोटबंदीन गरीब सोंपलो, पयशेकार सुसेगाद। मोदी सरकार म्हणटा तो खंय फक्त ठरावीक उद्देजकांचो। न्याय स्कीम गोंयांतय लागू करपाची घोशणा। म्हयन्याक 6,000, वर्साक 72,000 गरीबाच्या खात्यांत। दोनों चीजें नहीं हो सकती। या टूरिस्ट हब बनेगा या फिर कोयले का हब बनेगा। अगर आप गोवा को कोयले का हब बना दोगे, कोयले का सेंटर बना दोगे, जिससे गोवा को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर जो टूरिस्ट यहां आते हैं वो कहेंगे भैया, हाथ जोड़ के कहेंगे भैया हम कहीं और चले जाते हैं, हमें कोयला नहीं अच्छा लगता, हमें कोयले के हवा में सांस नहीं लेनी, चले जाएंगे। हम गोवा को कोयला का हब, कोल हब नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नोटबंदी की, 1,000 रुपए 500 रुपए का नोट रद्द किया। जो छोटे दुकानदार थे, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग थे, सब के सब बर्बाद हो गए। गरीब लोगों को चोट लगी। नोटबंदी की लाइन में एक अमीर व्यक्ति खड़ा था, एक नहीं खड़ा था। गरीब हिंदुस्तान पूरा का पूरा बैंक के सामने खड़ा था। आपके जेब में से पैसा निकाला और अरबपतियों को दिया, उनका टैक्स माफ किया। जो छोटी कंपनियां चलाते थे वो सब कंपनियां बंद हो गई, और जो बड़े बड़े अरबपति थे 5-10, उनको पूरा का पूरा फायदा मिला। उसके बाद जीएसटी लागू करते हैं, गलत जीएसटी, 4-5 अलग अलग टैक्स। फायदा किसको हुआ? अमीर हिंदुस्तान को, 10-15 बड़े बड़े उद्योगपतियों को। हर एक बिजनेस में आपको उनके नाम दिखाई देंगे। गोवा में हम एक नया स्कीम लागू करने जा रहे हैं, तो हम आपके लिए, गोवा के गरीब लोगों के लिए न्याय स्कीम लाए हैं। न्याय का मतलब हर महीने 6,000 रुपए, साल के 72,000 रुपए गोवा के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा। आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, बाकी पार्टियों के बीच में नहीं है। तो आप अपना वोट जाया मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना वोट जाया करेंगे तो फिर आपका ही नुकसान होने वाला है। हम चाहते हैं कि फुल मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बने। हर एक वोट किमती है। 10 वर्सांक बीजेपी सरकार आशिल्लो, आनी आयज जो आमी निर्धार नांव दवरलेलें आसा, तो निर्धार गोंयच्या लोकांनी केल्लो आसा, निर्धार गोंयकारांनी केल्लो आसा।
की 90 वर्साक काँग्रेस सरकार हे स्लोगन गोंयच्या लोकांनी डिसायड केल्लें आसा. म्हाका याद जाता आमचो पयलींचो आमदार बाब गुरदास गांवस हो म्हज्या हांव चीफ मिनिस्टर आसतना आमकां सोडून गेलो. आमी बाय इलेक्शन केल्लें. बाब प्रताप गांवस ताचो भावाक आमी हांगा तिकेट दिल्ली. आमी दीस रात काम केलें आनी तो सीट आमी त्या वेळाचेर रिटेन केलो कितल्याशा मतांनी. म्हणजेच काँग्रेसचो झेंडो ह्या मतदारसंघाक कांय न्ही करून लावपा जाता तुमी सगळ्यांनी ठरयलें जाल्यार. आनी म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक 2022 तुमकां बरी संदी आसा, एकदम बरी संदी आसा काँग्रेस पक्षाचो झेंडो परतो ह्या मतदारसंघाचेर लावपाचें. पक्षांतरांचो ल्हान राज्यांक चड मार बसूं येता म्हूण हो इश्यू सामको सिरियस. हायकोर्टाच्या काँग्रेस मोगोच्या आमदार अपात्रता याचिकेचेर निरीक्षण. नवी विधानसभा 18 मार्च मेरेन येवं येता. तो मेरेन हे केशींत खंय जीव आसा. केस सगळ्या आंगांनी तपासूंक मेळटा. मोगो आनी सभापतीच्या आदोगादांचो आर्ग्युमेंट जालो. मोगोच्या पक्ष बदलू आमदाराचो आर्ग्युमेंट बुधवारा. काँग्रेस मोगोचे आमदार अपात्रतेचे इश्यू हायकोर्टान बरोच सिरियस घेतला. शुक्रारा सुनावणी जाली. मोगोच्या आदोगादान बाबू आजगांवकर आनी दीपक पावसकाराक अपात्र करचे म्हूण आर्ग्युमेंट घाले. पक्षान विलीन जावपाचें थारायल्यारूच आनी 2/3 आमदार ताका तयार आसल्यारूच पक्षाचें विलीनीकरण जावंक शकता. 2/3 आमदार सरळ वचून तांच्या पक्षाची मान्यता नासतना तो पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षांत विलीन करूंक शकना. हे केशीत सभापतीन ताचे कर्तव्य सारके केले ना. मोगो बीजेपीत विलीन जावंक तयार आसा काय ना तो मुद्दो तपासलोच ना. सभापतीन बेकायदेशीर पद्दतीन मोगोच्या आमदारांक बीजेपीत वचूंक परवानगी दिली. 10वें परिशिश्ट हो लोकशाही राखूंक तयार केल्लो नैतिकते विशीं नेम, तो नेम मोडला. सभापतीचो आदोगाद एजी देविदास पांगमान दावो केलो तो असो: पक्षाची मान्यताय असल्यारूच 2/3 आमदारांचे संमतीन विलीनीकरण जावंक शकता हो याचिकादाराचो दावो सारको न्ही. 2/3 आमदार तांचो पक्ष दुसऱ्या पक्षांत विलीन करूंक शकतात. सभापतीन निकाल दिवंक कळाव केलो म्हूण आरोप जाता तो चुकीचो. अरिश्टाक लागून हे केशीचो कितलोसोच वेळ फुकट गेलो. मोगो आनी सभापतीचो आर्ग्युमेंट सोंपल्या उपरांत प्रतिवादी आमदारांच्या आदोगादांनी आर्ग्युमेंट घालूंक सुरवात केली. बुधवारचे सुनावणेत मोगोच्या पक्ष बदलो आमदारांचो आर्ग्युमेंट चालू उरतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आपाचो एसटी समाज प्लान. अरविंद केजरीवालान एसटी समाजाक 8 कलमी अजेंडा जाहीर केलो. आपाचें सरकार आयल्यार एसटीक फ्री आरोग्य सेवा, शिक्षण, राना हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, विधानसभेत 12.5% आरक्षण, 3000 बेरोजगारी भत्तो, बायलांक 1000 आनी एसटी समाजाक 3000 नोकऱ्यो राखीव दवरपाचें उतर. 8 पॉइंट एजेंडा हम लोग अनाउंस कर रहे हैं. सबसे पहला है ट्राइबल सब प्लान का टोटल पैसा जो है वो ट्राइबल्स के ऊपर खर्च किया जाएगा. वी विल इंश्योर दिस. दूसरा, ऑलमोस्ट 3000 पोस्ट्स विच आर रिजर्व्ड फॉर एसटी पीपल, इन सारी पोस्ट्स को इमरजेंसी बेसिस पे भरा जाएगा. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू करवाया जाएगा और एसटी समाज के लोगों को ज़मीनों के ऊपर जो उनका हक बनता है वो हक उन्हें दिया जाएगा. चौथा है, असेंबली के अंदर 12.5% रिजर्वेशन एसटी समाज की सीट्स होनी चाहिए. पांचवा है, एसटी समाज के हर व्यक्ति का पूरा इलाज, हर बीमारी का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा, अच्छा इलाज करवाया जाएगा. सिक्स्थ, हम उनके लिए अच्छे स्कूल खोले जाएंगे और उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा दी जाएगी, बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक कंप्लीट. सेवेंथ, जैसे दूसरों के लिए ऐलान किया ऐसे इनको भी ₹1000 पर मंथ पर वुमन मोर देन 18 years विल बी गिवन एवरी मंथ इन देयर बैंक अकाउंट. एंड 8th, जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं उनके एसटी समाज के आफ्टर फिलिंग अप द गवर्नमेंट पोस्ट्स, जो लोग बच्चे रह जाते हैं उनको प्राइवेट में नौकरी रोज़गार का अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं होता है तो उनको ₹3000 पर मंथ के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे. वेंचणुके उपरांत काँग्रेसी बरोबर युती जावपा येता काय विचारल्यार केजरीवालाची जाप ऐकात. अगर कांग्रेस के कुछ एमएलए बचेंगे तो विचार करेंगे. वो तो 24 घंटे में सारे बीजेपी में चले जाएंगे.
अगर बचेंगे तो देखते हैं ना। गोंयांत 24 वरांत कोविडान आनीक 10 जाण सोंपले. मरणाचो एकूण आंकडो 3700 वयर. चडशे वाशीन नाशिल्ले. 24 वरांत 600 नव्यो केशी. सॅम्पल टेस्टिंग उणें जावन 4000 सकयल पावलें. नोंद एक्टीव केशी 6000 सकयल. मायकलाक बीजेपीन मंत्री केलो. ताणें पिडीयेंत प्रचंड पयसो केलो. त्याच पयशांनी बीजेपीक फोडपाचो ताचो प्लान आशिल्लो म्हूण हळडोणचो आमदार ग्लेनाचो आरोप. रोहन आनी जयेश बीजेपींत आयिल्ल्यान खंय तो आतां चाळवला. मायकल खंय काँग्रेसीच्या कोयराचो विलो लावंक गेला. रोहनाचो थोमणो. ग्लेनाचें इलेक्शन ऑफिस उक्तें. 10 वर्सांचें रिपोर्ट कार्ड जाहीर. तो भारतीय जनता पार्टीक ताका आयज आमी मंत्री केलो. तो म्हणटा पयलो 2 झेडपी हें तें सगळें केलें. ताका मंत्री केलो. मंत्री करून केलो तो आमचे पांय तो आमचे बीजेपीचे नॅशनल पार्टीचे आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी, आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचो प्रेसिडेंट बाब तनावडे, तो ही वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द पार्टी. आतां चिंत कित्याक ताणें अशेंतले पयशे केल्ले आसा. पिडीएन तें भरपूर केलो पयसो. तो पयसो नको कितें करपाक पयसो. आतां तो घालता. तेजें प्लॅनिंग आसलें. आमच्या सावळीकीचे आतां बीजेपीचे आमदार बाब जयेश रोड सगळ्यांक घेवन करून बाब विश्वाजिताक, ताजी बायल दिलायला शोलेम, तारका ग्यावटेन सगळे करून धरून तो भायर संसदान काँग्रेसाक सोदतालो. जयेश तेन्ना भितर सरलो. रोहन तेन्ना उपरांत भितर सरलो. ताजी ती चेन ती तुटली. म्हाका कित्याक करता कितें उलयता करून तो म्हणजे तो येता आनी तो भाशणां दिता. सगळो कचरो म्हाका दिसता काँग्रेसी सगळो कचरो काँग्रेसीन आयला. आणि हांगा एक्सपिरियन्स ऑलरेडी बीजेपीन आयले ताका कचरा मंत्री जावन कचरो हँडल करपाचो, सेग्रिगेट करपाचो आणि डिस्पोज करपाचो. तेच काम थंय मंत्री म्हणून न्हय पूण तेच काम करपाचो थंय गेल्लो आसा. ग्लेनाचे आमी तांच्यांनी गेली 10 वर्सां ह्या मतदारसंघा भितर ते आमदार म्हणून कार्यरत आसात. त्या वेळार तेंच्यांनी केल्लो एकूण विकास, तेचें प्रगती पुस्तक, रिपोर्ट कार्ड तांच्यांनी तेचें उद्घाटन, तेचें रिलीज जें आसा तें आज केल्लें आसा. येणाऱ्या 5 वर्सांक कितें म्हजें विजन आसा, हांव कितें करपाक सोदतां ह्या मतदारसंघा भितर तें तांच्यांनी आपल्या विजन डॉक्युमेंट जो आसा जेका आमी मॅनिफेस्टो म्हणटा, वचननामो म्हटलेलो आसा तांणी, हें तांच्यांनी घेतिल्लें आसा. म्हाका दिसता हळडोण मतदारसंघ जिखून आमकां 22+ हांव आनी फुडें म्हणना 22+ हे निश्चितपणे तुमी हाडून दितले आनी त्या खातीर तुमची जी जबाबदारी आसा. हळडोणा मतदारसंघ मेजॉरिटी मतांनी जिखूं जाय ही तुमच्या सगळ्यांची जबाबदारी आसा. लोकांक गॅरंटी म्हणून काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाच्या उमेदवारांनी राहुल गांधीचे हजेरेंत आमदार जाल्यार फुटचे ना म्हूण एफिडेविटाचेर सयो मारून सोपूतूय घेतलो. आपाच्या आमदारांनी एफिडेविट दिवन पक्षा कडेन एकनिश्ठ रावपाचो सोपूत घेतले उपरांत काँग्रेसीचें पावलार पावल. गोंयांत आयल्या उपरांत राहुल गांधी मुरगांवां सड्यार संकल्पा बरोबर घरांनी प्रचाराक भोंवलो. भारतीय घटनेक साक्षी दवरून सोपूत घेता की हांव 2022 गोंय राज्याचे विधानसभा वेंचणुकेंत निवडून येतकीच म्हजो 5 वर्सांचो आमदारकीचो कार्यकाळ भारतीय घटनेन दिल्ल्या नेम पाळून काँग्रेस पक्षाचो आमदार म्हणूनच पुराय करतलो. हांव म्हजे 5 वर्सांचे आमदारकीच्या कार्यकाळांत काँग्रेस पक्षा कडेन निश्ठा दवरून प्रामाणीकपणान लोकांची सेवा करतलो. हांव म्हजी 5 वर्सांच्या आमदारकेच्या कार्यकाळांत गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन निश्ठा दवरून प्रामाणीकपणान लोकांची सेवा करतलो. हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकेच्या कार्यकाळांत केन्नाच पक्षांतर करचो ना. सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी यहाँ?
सबसे बड़ी समस्या है क्या मालूम है, जो अभी सर्विस देता है बोलता बीजेपी वाला, वो मिडिल क्लास का ना छोटा छोटा जो बड़ा पोस्ट रहता है ना, वो उनका ही लोग रहता है। बड़ा मिडिल क्लास कितना भी पढ़ा था, ऐसा कोई आपकी नहीं है कि बड़े पोस्ट पे ये मिडिल क्लास है। मतलब पूरा का पूरा उन्होंने कैप्चर कर रखा है, अपने लोगों को डालते हैं। इधर हम सोचते हैं कि ये हॉस्पिटल। तो आप कितने घंटे चलाते हो बस? हमारा क्या शेड्यूल रहता है, आज दोपहर को गया तो नाइट को उधर रहता है, बाद में सुबह चालू किया दोपहर का आता है, ऐसा। तो एक दिन में कितने घंटे चलाते हो? एक दिन में अब ये इसमें 6 घंटे चलाया तो दूसरे दिन में 4 घंटा रहता है। जैसा उनको कैसा ये होता है वैसा रखता है। घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळत राहत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन कामगार रोजगाराचे नजरेन नवें धोरण जाहीर केलें. आरजीचें 7वें उतर. मनोज म्हणटा ह्या धोरणा सकयल मायग्रंट कामगारांचें रजिस्ट्रेशन, मिनिमम वेजीस, कंत्राटी कामगारां खातीर खासा धोरण, उद्देगीक कामगारांक रावपाची वेवस्था करतले. धोरण गोंयच्या तरणाट्याच्या बऱ्याक. लेबर विजनाची पयली प्रॉमिस आसा, जो 5 वर्सांच्या वयर आमचो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा, पर्सन ऑफ बॉर्न ओरिजिन तांकां आमी परमनंट करतले, रेग्युलरायज करतले. मागीर सेकंड न्यू पॉलिसी आमी ड्राफ्ट करतले कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक लागून. नंबर 3 अमेंडमेंट वील बी डन इन मिनिमम वेजीस एक्ट. सो फाल्यां जर हांगा कितें क्रायम जालो, रेप जालो, मर्डर जालो, जर तो तेंच्यांनी केलो जाल्यार गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता. इंटरनॅशनल लेवलाचेर गोंयचें नांव जें आसा पळय तें सकयल वयता आनी जी आमची ट्युरिजम इंडस्ट्री आसा पळय ती डायरेक्टली इफेक्ट जाता. सो हेका लागून हे पुलीस क्लियरन्स मॅन्डेटरी तेंच्या गांवांतल्यान तांकां हाडचे पडटले. गोंयांत येवन तांकां मागीर पुलीस क्लियरन्स मेळटले सेकंड, आनी मागीर तेंचें रजिस्ट्रेशन जातलें आनी तांकां युनीक आयडी नंबर मेळटलो. ही जाली आमची लेबर पॉलिसी. नेक्स्ट इज आवर एम्प्लॉयमेंट विजन. आमचे गोंयांत आयज कितलेशे बेरोजगार जाल्ले आसा, हेका लागून एक एम्प्लॉयमेंट विजन कितें आसतलें आमचें. तेका लागून कंपल्सरी स्कील ट्रेनिंग आमी घालतले. एक्झिस्टिंग कंपनीचो सगळो डेटा सर्वे करून ते कंपनीन सगळे रिक्वायरमेंट तेंचे अंडरस्टँड करून आमी तसले कोर्सीस आमी स्कील डेव्हलपमेंटाचे अंडर स्टार्ट करतले. तशेंच आयज गोंयांत फक्त सरकार येता, इंडस्ट्रीज आपयता, इंडस्ट्रीज इन्वायट करता, पूण भितर जो रिसोर्स जाय, भितर जे मनीस जाय ते मनीस गोंयांत आसा काय ना हेचो विचार करिना. तेचो स्टडी हेंच्या कडेन नासल्या कारणान आयज कसलेय कंपनी गोंयांत येतात आनी मागीर ताका लेबर जेन्ना ते स्टाफ जाय तेन्ना भायल्यान लोकांक हाडटात आनी गोंयांत येवन तांकां गोंयकार करता आनी आमच्या गोंयकारांक बेकार दवरता. पोल्युशन आमी खाता, रिसोर्स आमचो यूज जाता, सबसिडी आमची यूज जाता, पूण आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळना. सो तेका लागून जे न्यू कंपनीज येतले ते बेस्ड ऑन द ह्युमन रिसोर्स मॅपिंग, आमच्या कडेन कितें रिसोर्स आसा, कितें आमच्या कडेन भुरगे आसा, कितें आमच्या कडेन टॅलंट आसा, कसली आमच्या कडेन स्कील आसा, कसली आमी स्कील दिवपाक शकता, हे सगळ्याचो सर्वे करून, हे सगळ्याचेर अभ्यास करून, स्टडी करून आमी ते कंपनीज इन्वायट करतले. म्हारगाय पेटले म्हूण टीएमसीन बीजेपी सरकाराक उजरायलो. सब स्टँडर्ड सामान वापरिल्ल्यान गोंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चराची वाट लागल्या. मोदी सरकाराचें बजेट खंय मोठ्या मोठ्या कॉर्पोरेटाची भर घालपाचें, सामान्य मनशाच्या पोटाक पडपाचें कांयच ना. हांगा जे इक्विपमेंट घेतात, ताजे जे स्पेअर पार्ट्स घेतात ते सगळे इन्फिरियर क्वॉलिटीचे असतात आणि स्पुरियस असतात आणि ताका लागून हो प्रॉब्लेम जाता. सो करप्शन हो मेन पॉयंट इन्फ्रास्ट्रक्चर वायट आसपाचो. ते नवे नवे रस्ते घालता आनी सांगता बरे रस्ते घाले म्हणून 2 वर्सांनी पेड्यात. आतां तुमी पळयला तो आमगेलो अटल सेतू कितें जालो तो. अटल सेतू काबार सगलो वर्स भितर. डिमांड पूल म्हळ्यार कितें, डिमांड वाडोवपाचो. म्हणजे जे स्पेंड करतात 99% लोक स्पेंड करतात तांच्या हातांत पयसो घालपाचो आनी तांचे कडल्यान डिमांड तयार करपाचो आनी इकॉनॉमी वाडोवपाची. ह्या सरकारान ह्या बजेटान सप्लाय पुश ही सिस्टम वापरल्या.
सप्लाय पुश म्हणल्यार कितें की सप्लाय वाडोवप आनी मागीर तो गरीब मनीस ते विकती घेतलो. तांचे पयशे ना जाल्यार तो खंयच्यान विकतो घेतलो. ताका नोकरी ना, ताका इंट्रस्ट कमी मेळटा. आतां बायलां हातां पयसू ना जाल्यार कशे ते पयसो रेज करतले. सप्लाय पुश ही सिस्टम फक्त श्रीमंत लोकांक कॉर्पोरेट्सांक हेल्प करपा आसा. आम्ही आमची पार्टी सत्तेर येतकच 5,000 रुपये ट्रान्सफर करतली. ही जी योजना आसा आणि ही जी म्हारगाईचेर उपाय योजना आसा ती जेन्ना आमी महिलांची क्रयशक्ती वाडयता तेन्ना ती बायलो मार्केटान वचून वस्तू विकती घेता. 18 ते 45 वर्सां दरम्यान जांची वय आसा, जांची पिराय आसा, तांकां 1 लाखापासून ते 20 लाखापर्यंत लोन मेळटले विदाउट एनी कोलॅटरल, काही घाण दवरी नासतना, आणि ताचो रेट ऑफ इंट्रेस्ट आसतलो फक्त 4%. आणि ही योजना आसा युवा शक्ती म्हणून. सो ह्यो ज्यो सगळ्यो योजना आसा ती आमची गोंयची इकॉनॉमी घट करपाक. नौदळाची गोंया लागसार दर्यांत बचाव मोहीम. सुमार 75 नॉटिकल मैल अंतराचेर हें ऑपरेशन. नौदळाक नुस्तेमारी बोटींतल्यान मजतीक कॉल आयलो. सुवातेर नौदळाची बोट आदित्य पावली. नुस्तेमारी बोटींत अपघातांत नुस्तेमाराक मल्टिपल फ्रॅक्चर जाल्ले, रगत व्हांवतालें. उपचार करून प्रकृती स्थिर जाले उपरांत नौदळान आशिल्लो तसो ताका बरोबरच्या नुस्तेमारांचे स्वाधीन केलो. शुक्रारा गणेश जयंती जाली. गोंयभर गणपतीच्या देवळांनी सकाळ सावन गणेश जल्माचे सुवाळे. माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थीक गणेश जयंती येता. दनपरां 12:30 बाल गणेशाक पाळण्यांत घालो. हे बुलेटीन सोंपतना गोंयभरचे गणेश दर्शन. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. नितळसाण राखात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. घेवंकय लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.